मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीहस्पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आयच्या दिवसाक हे सभा कार्यक्रमांतून सर्वही जनांना भटकळच पेंटेचे जनांनी समर्पण केलं तसले दान केलं तसले संदर्भाक स्वाम्याकडच्यान तांकां फलस्वरूप नाजा मुकामिले बऱ्यापणा कितरी एक मंत्राक्षर रूपाने तांकां प्रसाद अनुग्रह करकामुळे कितरी आयच्या दिवसाक हे सभा कार्यक्रम कामतून घेतले आणि आईचे महत्वाचे दिवस द्वादशी मुकोटी द्वादशी तदनंतर त्रयोदशी आनंद जल्लसा आणि भानुवार आयतार ब्राह्मणानां शुभदो रविः म्हणून सांगतात। आमगे स्वामी केन्नाय तांगेले वक्तव्यांत सांगता आशिल्ले ब्राह्मणांक अत्यंत बरे प्रशस्त जावंक गेले आशिल्ले तसले वार म्हळ्यार रविवार म्हणून सांगिल्ले आसा। ब्राह्मणानां शुभदो रविः, रवि म्हळ्यार सूर्य आणि सूर्याक संबंध पाविल तसले आयच्या दिवसाक रविवार। त्या रविवार दिवसाक सर्व लोकांक आज हांगा स्वामीकडच्यान एक फलमंत्राक्षर प्राप्त जावंच आसा। आमगेल्यान केन्नाय सांगताच की प्रत्येक हाका एक एक समय योग काम। सूर्य आणि चंद्र तांणी वैकेची समय घेतात। सूर्य सकाळपर्यंत प्रत्यक्ष म्हळ्यार संयम दवरून राखत उरता। रात्री वेळारी सूर्य काय प्रकाश जायना, सो सूर्य राखत उरता मागील समय केन्ना येता मागील समय केन्ना येता। ते समय आयिल्लो तेन्ना तो प्रकाशित जाता। तागेल वेळ प्रकाशित जावचे सकाळीच वेळ। आता चंद्र कळकान बसलो, सूर्य प्रकाशित दाखयलो। आता चंद्र राखत बसता मागील वेळचे टाइम येता मागील वेळचे टाइम येता आणि केन्ना सांजे जाता तेन्ना चंद्र प्रकाश करच्याक चालू करता। म्हळ्यार समय लागता। समय त्या समयाक ते व्यक्ती ते वस्तू प्रकाशित जातले। आजी आमगेले हे सभेत अनेक भटकळचे जन देवा कोण कोण देवाक किरीट करच्याक देवाक एक किरीट भांगरा किरीट समर्पण जावं का म्हणून कितें कोण कोणान सुवर्ण दान केले तांचे सर्व लोकांले कुटुंब आज प्रकाशित जाता स्वामीला। श्रावण मासांतल्यान खाली दिता बसले आमगेली कमिटी नाव घेता बसले स्वर्णाक भांगर मोपसून दिले किंतु तांगे खंय कसले प्रकाशित खंय जालें किंतु आज इतलो समय राखले अधिक श्रावण मासांतल्यान आता मार्गशीर्ष मास जाता इतलो पर्यंत राखले। आज समय आयले की ते सूर्य आणि चंद्र सोमेलेत्राक आज प्रकाशित जाता। दानाचे मस्त महत्व सांगितलं आसा। आमगेल्यान तू सांगितलं आसा की गौरवम प्राप्यते दानात म्हणून गौरव प्राप्त जावका जाल्यार दान करता म्हणून सांग। दान केल्यार गौरव मिळता म्हणून सांग। पैसे कमयल्यार गौरव ना, कमयले पैसे दान केल्यार गौरव आसा। चड शिक्षण घेतल्यार वैद्याची गौरव आसा की तू विसरून पडता। तो PhD जाले मरणानंतर जाले आणि खंय ताचे बद्दल चड उल्लेख येना। खंय तरी तागेलें एज्युकेशन खंय तरी वाचत असताना कोणे तरी त्या फिल्डाक मात्र सांगतात सिंपल जावन सांगे
आता तुमका प्रश्न विचारला की आशिलन तू दानवीर जाऊन गेला असेल तसं व्यक्ती कोण म्हणा तुम्ही कोणा सांगताची हा पण हांगा मस्त लोक असायचे, डॉक्टर्स असायचे, इंजिनियर्स असायचे, मस्त लोक असायचे, कुठे लोक असायचे, डिफरंट डिफरंट कॅटेगरीचे लोक असायचे. हांगा जेवढे व्यापार करता लोक असायचे, बिझनेसमॅन असायचे. पण कुठे लोकांना विचारले दानवीर जाऊन गेला असेल व्यक्ती म्हणून कुठे लोकांना नाव एक असेल कोण त्याचे नाव किती घेतलं तुम्ही, त्याचे नाव किती घेतलं तुम्ही हा दान केले, पैसे कमायला म्हणून सांगलं काय, शौर्य केल्या म्हणून सांगलं काय ना. कसं केलं त्याने दान केलं. कशी केलं त्याने हा खाली स्वर्णकुंडल मात्र दान केलं, कवच दान केलं, मस्तीचं दान केलं. जे किंता होड कसं की मिळाली आम्ही त्यांनाही अशी संदर्भ पाहताना हॅकत सांगताच एक 2-3 पंत आम्ही सांगितलं असं बहुशः हा मस्त लोकांना ऐकूचे काही पुराव. आता आम्ही सांगलाय गौरव प्राप्यते दान पण करणं आमगेले ह्यात खंचे कलियुग आणि कर्ण केलं दान खंचे युग द्वापर. द्वापर युगाचे करणाक वैगच आता कलियुगात उडगास करता सचल आमका ह्याची युगाचे लोकांना उडगास उरना पण द्वापरात तू दान केलं तसले कर्णाल उडगासू कलियुगांतू आम्ही सर्वही जण घेता असायचे. पण कितलं होड गौरव झाले तुम्ही बडे कितलं होड गौरव झाले. आमगेलं कुटुंबांतू श्राद्ध करताना तुगे पिज्जल नाव सांग म्हणत टाकलो गासू किंतु तुमका द्वापर युगांतू दान केलं तसले कर्णाल नाव उडगास किती गौरव मिळालाय ताणे दान केलं निमित्तानं गौरव मिळाला. आता खाल्ल्याक विचारल्या हे भांगरा किरीट कोण केलं तर नाव कसं देता भटकलचे पेंटेचे समाज बांधवांनी उठू लोकांना मेळ गेलो स्वर्ण दान केलं निमित्तानं आज हंग किरीट झाल्या म्हणून गेलता त्यात त्या कुटुंबाचे नाव त्यात त्या लोकांना खाल्ल्या तुम्ही आमक प्रकाशित करतात. आज आमक कळता की कोण कोण दान केलंय कसं केलं. खाल्ल्या वन्स अपॉन अ टाइम 10-15 वर्षानंतर आम्ही वैके तोंड फुटून अरे तू 10 ग्राम भांगर दिले नाही म्हणून हे तुमक गौरव हे स्वामी तसा 10 वर्षा पहिला आम्ही एखादी 10 ग्राम कसकी दिले स्वामी आज किती की मिळाली तू दान केलं त्या निमित्तानं त्या मनुष्याक गौरव प्राप्त झाला. एक पण आम्ही त्यांनाही सांगता शिलाय आमक मस्त आवडता असेल तसं एक कथा अर्जुनाक मिळाली ताका एक इगो ताका त्यांना अहंकार ताका मस्त पण अहंकार येईल असा एकलव्या विषयांत अहंकार येईल असा कर्णाल विषयांत ताका अहंकार येईल असा तागेले शौर्याबद्दल तागेले एक शक्ती तो मस्त शौर्य प्रदर्शन करताना हाव मस्त श्रेष्ठ म्हणून गेलं ताका ते लोकांत पांडवात हाव श्रेष्ठ म्हणले एक अहंकार मस्तीकडे ताका अहंकार येता होता. हांगाही ताका एक अहंकार आहे की कुठे लोक करणाक कितेक दानवीर दानशूर इत्यादी म्हणताची हांव हे दान करता राजसूय याग केले अश्वमेध याग केले तातूंत ब्राह्मणांक आपून घेऊन आमंत्रण मस्त तिथलं दान केलं. असे असताना आमक कसले असले का नाव म्हणला करणाकची असं कसले काय जायचं दान दिवचा तो विषय दान कशी दिता दान दिता तुगेले मनस्थिती कशी दिवता त्या महत्वाचं असा त्या हात दाखवू काशे अर्जुना तर तुम्ही कृष्णान कसं सांगते मिळाली एक 2 गुड्डे शिलाय 2 गुड्डे शिलाय त्या खंयचे गुड्डे शिलाय भांगराचे शिलाय भांगराचे शिल नंतर कृष्णान कसं सांगते मिळाल हे एक भांगरा कुठं तू गेलाय ह्या भांगरा कुठं तू गेला तू कोणा म्हणून दान कर म्हणून सांग. त्यांना अर्जुनान कसं सांगितलं की मिळाली अशी जी एक अकाउंटचे किती लोक असेल नाही गुड्डू लोकांना कापून गेलो त्या गुड्ड्यातून एक 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 हे एक तुका हे एक तुका हे एक तुका गुड्डू लोकांना नाव घेऊ का नाही आता
330 ना ते 500 ते 400 1000 घराकडे मांडून घालनंतर 1000 लोक मागेल नाव घेताची अशी तागेले एक मनस्थिती अशी भितर तर कोण ताण करे एक 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 अशी दीत गेले झाले कुठे लोक दिल नाही रे कुठे लोक संतोष पावले एक ठिकाण अर्जुन एक ठिकाण कर्ण असेल ताका हे कोण हे घ्या कुठं कोण जाऊ का ताण कर म्हण ताण कसं केलं की मला बच्ची तारीख कोण घे मिळाला ते घे गुड्डो घ्या म्हणून सांगून आणि गेलो हे गुड्डो घ्या म्हणून सांगून तो गेलो तो त्या राखत बशील ना हात कापे ताक कापे ते दान करता म्हणे कोण की एक दिसता का घे तंत ताणे भेदभाव करते गेलो आणि म्हाका जाऊ का मागे नाव येऊ का ना सो तसं एक तागेले प्रवृत्ती अशी आम्ही कशी एक विभाग करताची तशी तागेले विभाग करते नाशी त्यात पुन्हा तसल मनस्थिती तसल प्रवृत्ती त्या व्यक्तीन अशी निमित्तानं आज आम्ही ताका दान शूर करणं म्हणून सांगतात तो तागेले एक वेगळी शक्ती आशिल्ले आता ते कर्ण कुंडल आणि कवच ते ब्राह्मण वेश जाऊन घेऊन येऊन ताणे सूर्याक अर्घ्य दिताना तो ब्राह्मण या नाचले असेल असल्यारी कर्णाक पराजय करचे कठीण असेल किंतु पांडवाल रक्षण करता म्हणून कृष्णान सांगले ताण उपाय शोधले ताण ब्राह्मणाक पेटले तागे करचे हे उठू करेसिले सो अशी कृष्णाक रणतंत्र खई खई कशी प्लॅन करता त्या उठूची कृष्णाक होत असेल हे पोरसून ताका आजी तागे नाव तागे गौरव आज वेगळ्या घेतात त्यात कोण सांगले खंचकी युगांत दिल तसल दानाचे विषय कलियुगांत वैद्याची आम्ही उच्चार करतात हे रूपानं आम्ही त्या कर्णाक गौरव करतात त्यात कोण मालकड्यान कसं झालं गौरव प्राप्यते दान कोण मस्त संग्रह केलाय तो संग्रह करत असा आज स्पष्ट असा पण थोडे दिवसांत तो लास्ट वेगळे संग्रह केले पैसे उरना तुम्ही आता पहिले वन्स अपॉन अ टाइम आता बिल गेट्स नंबर 1 टॉप आशिल्लो आता बिल गेट्स खंयना 6th 7th 8th पोझिशन घेवन पाव सो स्थान पलट केन्नाही जाता स्थान पलट केन्नाही जाता आता कोण सांगलाय एक जीवन तरी वचका कित्याक मला घेऊन वचक तरी जायना उरील कसं नाही जीवन तरी वचका कसं नाही करतात घेऊन तरी वच्चे जाय ना दवर घेवचक वेगळे जाय दवर घेतलं वेळेर उरती की नाव सांगचे जाय किंतु दिवन गेले री तुगे नाव आ जन्मपर्यंत तुगे गुडघास होता तर पूण दानाक इतलं महत्व दिलं आसा थोडे किंचित दान केल्यार वेगळे पुरो किंचित दान केल्यार वेगळे पुरो तो ताचे 10 पटीन तुमकां करून दिता कशी कितें बदना किंतु 10 पटीनं तो गोपाल कृष्ण तुमकां करून दितालोची आज तुम्ही 1 ग्राम दिलो उरताले 10 ग्राम दिलो उरताले ना कितलेही तुमगेल्या मनाक यथानुशक्ती कितले दिलो उरताले ताका समजावून घेवन तो देव तागेले दवर घ्या तो कसं नसा ताका काय भांगर नाका तोची भांगर ताकानी भांगर कसं नाही नाका किंतु आम्ही त्या बाबतीशी पळोवका म्हणून घेवन आमगेली इच्छा ते कशी गोपिका स्त्रियांकनी आशिल्ले ते कृष्णाक पळोवका तसं त्या हट करचे कृष्णाक पळोवका ताणे त्रास दिवचे पळोवका हे गोपिका स्त्रियांले मना आशिल्ले मग आमकां सलग कृष्ण जावका त्रास दिले रे हाडटा बट तागेले ते हट तागेले हे ते आमकां पळोवचे तशें आमगेले वेगळे भट्ट काढाले आमकां वेगळेची गोपाल कृष्णाक किरीट अशें तसले गोपाल कृष्णा आमी पळोवका तसं गोपाल कृष्णाक तो भांगर नाका तोची एक भांगर तरी आमगेले हट की आमकां ताका तशी पळोवका म्हणून आमके हे तशी तुमी चेडवां करते अरे ताणे पॅन्ट घालून आमकां पळोवका ताणे कसं नाही उपनयन जाल्यानंतर तो कशी निसून घेवन सद्या त्या पळोवका तशीच देवाचेर वैगेच आमकां तशीच भावना ताका कसं नाही अपेक्षा ना किंतु आमकां तसल अलंकार जल तसल देवाक पळोवका म्हळ्यार आमगेल अभिलाष आसतरी देव आमकां कसं नाही म्हळ्यार ते तुमगेल भक्ती त्याची तुमगेले भावना की आमकां तसल देवाक पळोवका भांगरार अशें देवाक पळोवका वज्रा किरीट घालून असं एक तुमगेली इच्छा कसं उरता ते पळोवंक तसं एक अवकाश आमकां देवान प्रेरण दिवका आणि देवान करून सुरू करूं आता
दान आम्ही कितलेही करेत, थोडेही करेत, सानेही करेत, कितलेही करेत, किंतु कसं की म्हणारी सांग ना शिव कसने काही दान केलंय आणि एक पद कृष्णार्पण जलवे त्या वस्तूक आणि तुका संबंध ना. एक पद कृष्णार्पण केलं विषय वेगळं, अरे हाव थंय वचून गेले 5 ग्राम भांगर घेऊन गेले ना. सांगते ना दान करताना सांगताची की उजव्या हाताने दिले डाव हाताकडे अशी उरका म्हणून सांगतात की तो आम्ही दोन्ही हातात चप्पा मार्गे आम्ही दिल्या म्हणून सांगतात. आम्ही दोन्ही हातात चप्पा मार्गे हा भांग घेऊन गे नाही लाभ. दान केल्यानंतरच पडाय तर विषय काढचे ना. आमका एक लाईन पण की एक लाईन गेलो की म्हणजे अशी डोनेशन आणि विचारचे का की 1 लाख वयर कोण दान करता तांगे उठ्ठू लोकांना नाव त्या मार्बलाचे नाव करून आम्ही प्लॅन करताची म्हणून सांगले त्या व्यक्ती 1 लाख वयर कोण हा वही वे घरे जाल्या म्हणून सांगून ना तो भीतर गेलो. भीतर वचून गेलो ताका अमाउंट दिले. अमाउंट दिताना 1 रुपया कमी आशिल्ले 99,999 रुपीज आशिल्ले. कडे त्या व्यक्तीने विचारल्या आणि 1 रुपया दिले रे 1 लाख रुपये देतात तर तुमगे नाव त्या बोर्डार त्यांचे देतात. बोर्डार नाव येऊच नका पण किती नाव इथले दिले नाव येऊच नका पण किती 1 रुपया कमी करून दिला किती की म्हणाली हांव दान दिल्या म्हणून गेल म्हाका गांवकार सांगचे म्हाका इराद ना. हांव देवाक पडलेले आणि हे केलं आणि हांव दान केलं जालें मागेर विषय संपलो. त्या सोडून त्या गांवकार कळका म्हणून मागेले हेतू ना तेतून हांवें 1 रुपया कमी करून दिल्या म्हणून त्या व्यक्तीने सांग. अशी आम्ही दान केले विषयी केन्नाही कोणाकही सांगनाशिव गुप्त दवरता. दान केन्नाही आम्ही गुप्त जावन गेले दवरता म्हणून सांगितले ते चटा कितें हे केले. सो दानाचे अनेक कसन प्रवृत्ती की म्हणाली आम्ही सत्कर्म हे दान करचे कसन की म्हणाली एक सत्कर्म आणि सत्कर्म केले निमित्तानं आमकां देव ताचे किंता 4 पटी दिसता म्हणून कितें मस्तीत उदाहरण आसा. एक पत्ता कृष्ण अर्जुन अशी वायू विहार करचे केली आणि तशी कोणत्या वॉकिंग आणि वत्ता म्हणता पण तशी अर्जुन आणि कृष्ण वॉकिंग गेलतना एक बड ब्राह्मण मस्त गरीब अशी तसं एक ब्राह्मण येता आणि तो ब्राह्मण म्हणाली तो तुकडच्यान मागत उरता की म्हणाली कसने ना निर्धनिक कसने पैसे ना कसने ना तो तुकडे भीक मागत होता. अर्जुनाक दय आयले त्या ब्राह्मणाक पळोवन बरे वस्त्र वैद्याची बर ना तुकडे दिल्लीला आसा. अर्जुनाक मस्त दय आयले पळोवन आयले आणि अर्जुनान पसंत केलें की म्हळ्यार एक चीलच भांगरान तू नाण्य आशिल्लें तसं चीलच ते ब्राह्मणाक दिता. दिवन गेलो ताका सांगता बरें कोण वापर हे तो पळयता मस्त खुशी जाता. ब्राह्मणाक म्हाका एक भांगराचे नाण्य उठून म्हणल्यार मस्त खुशी 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 वचत आशिल्लो. ताका कोण घेवन विचारता त्या ब्राह्मणाक घेवन गेलो आनी कोण की एक गरी घेवन गेलो विचारता हागेले कितले भांगराचे पोस आसा. एक भांगरा पंदी तशें ना काही दिन दुर्लक्ष करता आणि खुशीत वचत 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 असताना मागशीत कोणती एक चोर येऊन गेलो घेऊन गेलो एक चोर येऊन गेलो परारी जाऊन गेलो. आत्तानी परत मात्र हात घेऊन बसला. बाईक काही पण तू बाईक पण दिला म्हणून तशीची हाता काढले तोंडाक मेळना म्हणून गेलो. आता बेजार करून गेलो मात्र हात सांगेन बसलो. कडे कसं करचे आता त्या चोरा मागशी काय बच्चे जायना कोण चोर म्हणून गेलो एक होत ना ऍड्रेस ना काही ना किती ना. आता नेक्स्ट डे आणि परतून सेमच हो आणि भीक मागचे गेलो आणि यथास्थिती अर्जुन आणि कृष्ण अशी वायू विहारा गेलतना
अर्जुन परतून पळयता. अर्जुन परतून पळोवंक गेलो ताका आपयता, काल तुका भांगरा नाण्य तसं चील तुका दिलें आनी तूं भीक मागता आसा, कसन तूं गेलें म्हणून विचारता. ना, काल अशी जालें चोरान मागीर भांगर आनी घेवन गेले, हांव कसन करूं, आतां काही ना मागेले घेवन. आनी परत ताका करून येता, हो अशी जालें रे तुका म्हणून गेलो कडेन तो आनी कसन केलें की म्हळ्यार आपल्याले वज्रा मुद्दी काणगेन दिता. भांगर जाल्लें वज्रा मुद्दी काणगेन दिता. आतां ताका तसा अशें तें तरी आनी जाता. बरें गट्टी करून गेलो तो थांपून गेलो घराक वता. घरा वचून गेलो एक मडकी आशिल्लें, त्या मडकींत घालता आनी हो बरें न्हीद काडटा, स्वप्न काडटा बसता. म्हळ्यार वज्रा मुद्दी मेळ्ळें कसन करेत कितें बरें न्हीद काडटा. हो न्हीद काडत आसतना घरांत तशी बायल कसन करता त्या मडकी घेवन उदकाच्या वता. ते उदक भरचे करतना ते मडकी अशी सकल करतना ते वज्रा मुद्दी न्हंयेंत पडटा आनी ही उदक बोरगे हांगा. आतां महाशे उठता, तान उठून पळयतना मडकी आसा, उदक आसा, किंतु वज्रा मुद्दी ना. आतां तो बायलेक विचारता, वज्रा मुद्देशीर खंय गेले? खंय आसा म्हाका ना, हांव उदक भरचे गेलें ती काही लक्षां ना. आतां न्ही परतून यथास्थिती तशी जाल्या, काही पण तूं बायल. सो आनी आतां कसन करचें? नेक्स्ट डे सेम आनी परतून भीक मागचे परिस्थिती आहे. आनी परतून भीक मागता यथास्थिती. अर्जुन आनी कृष्ण थंय वायू विहार करता. आतां अर्जुनाक खूब येता, पयले भांगराचे नाण्य दिल्ले चील ते कोण गेलो म्हणलो, आतां आनी परत वज्रा मुद्दी दिले ताजे किता चड आनी परत भीक मागता. सो आपले कडेन री अर्जुनाक हें जालें, कसं नाही केलें कितें जालें कडेन री आपयता विचारता अशी जाल्लें म्हणटा. जालें म्हणलें तर आनी परतून ताका दय येता अशी जाल्लें म्हणून. तेन्ना आनी कसली एक तुका काय जालें नाण्य जालें वज्रा मुद्दी जालें. आतां पयशे दिता, ओर घेवन तुका पयशे दिता म्हणून न्हू, पयशे दिवचे प्रवृत्त जालो. कृष्ण हात धरता, कृष्ण हात दिवच्या बद्दल ताका म्हणटा, ताका आपयता आनी खाली 2 पयशे दिता. खाली 2 पयशे दिता कृष्ण. आतां तांकां उलोवचें जायना, इतलें दी तितलें दी, ताणें दिलें कालीच दिलें, आतां खाली 2 पयशे दिता, कांय उलोवचें जायना. ताणें घेवंक आनी वचता, इतलें तागेलें काम. म्हाका इतलें दी तें दी ताण सांगचें जाय. 2 नाण्य दिले ताका आनी पेटे. आतां तो घरा वचत आशिल्लो, तागेले इतलें तो 2 नाण्य मात्र मेळ्ळे. तो वचत आसतना कसन जाता की म्हळ्यार थंय एकलो माशली धरता आशिल्लो. माशली धरता एक माशली वयर आयलें आनी ते मस्त त्रास जाता आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार उदकांतल्यान भायर आयले पळय माशलींक त्रास जाता. ते त्रास ह्या ब्राह्मणाक पळोवचे जायना. एक जीव हे जाता, हे 2 नाण्य म्हाका कांय उपयोग येना, म्हळ्यार जेवणाकय प्रयोजन येना, म्हाका कसलेंय करून घेवचें जाय. हे 2 नाण्य ते ताका दिवन दान करून घे. ते कोण माशली धरता ताका दिवन ते माशली तरी हांव रक्षण केलें म्हळ्यार ते माशली तरी बांदतली हे 2 नाण्यान म्हणून गेलो. ते माशलीक दिले, माशली धरताल्याक दिले आनी ताणें माशली धरून घेवन हाडलें आनी ताका उदकांत घालें. उदकांत घालून गेलो ते घरा व्हरून गेले. बरें घरा व्हरून गेलो तो हे पळयत आसा. सकाळी त्या माशली तोंडात दिलें ना, त्या वज्रा मुद्दी भायर येता. वज्रा मुद्दी भायर येता. कडेन हशीची भायर येवन गेली पळयतना तो कोण चोरी करून घेवन गेलो मनुष्यच पळय. ताका एक ब्राह्मण आलें चोरी करून गेल्लें, ताका गुर्त आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार ताणें निशिल्ले वेशभुशाचे आनी अशें पळोवन तो ब्राह्मण म्हणून गुर्त आशिल्लो. ह्या ब्राह्मणान खंय तरी शाप दिले उरताले आनी खंय तरी देवाक वचून गेलो हरकी घालून उरताले. आगेले आनी कित्याक जावपा म्हणून गेलो तो भिवन येवन गेलो पळय. ते जीर ताका दिवन गेलो तो धांवन गेलो माता. आतां पळया तात्पर्य कसन की म्हळ्यार ताणें एक सत्कर्म केलें. खाली ते 2 नाण्य ते माशली धरताल्याक दिवन गेलो. ते माशलीक वांचील एक सत्कर्मान ताणें कसन गेलेलो आसा पळय, उठून ताका प्राप्त जालें.
तशी जी तुम्ही वैद्यची थोडे किंचित गोपाल कृष्णाक दान केले तो आशीर उठूची तुमका हाडूसून दित तसं ताकद गोपाल आम्ही दान करत उरका, दान करत उरका, सांगनाशी उरका, दान करत उरका. केलो बंद कशी जात की म्हणाली दान करताच्या दान फोन झाल्यानंतर एक पण कसं जात की म्हणाली भटमामा घराक आमंत्रण करताची यजमानो बरेची एक शालू पुडवे उठू दिता. उठू देऊन जाऊन कृष्णार्पण त्याला 4 महिने झाल्यानंतर खंचकी कार्यक्रमान तो यजमानाने भटमाम मिळता. तो यजमान भटमामा पळी पुढे वळता गेले बसते पण भटमाम हे हाऊन दिले 2-3 वेळा म्हणता. तुम्ही 4 महिने पहिला येत त्यांना हाव दिले, आता हाव काही उरलंय हा म्हणे काय ना कृष्णार्पण कोण दिल्यानंतर त्यातून इदम न मम मुलगीनुची आम्ही दिवचे. तुम्ही आहुती आणि देताना तुम्ही भटमाम सांगता इदम न मम मागेल नाही. स्वाहाकार दान आणि दिल्यानंतर हे वस्तू मागेल तरीही त्याला मोह केला. 4 महिन्यानंतर भटमाम हाव दिले व्या म्हणतो तो आणि का हाव म्हणला असतं का देऊन झाले वेगळेच आणि का हाव म्हणत नाही उरले. त्यातून कृष्णार्पण झालं काय विषय संपलो. कडेरी तो पिंजून घालो तो वापरना शिवरो तो खस्सर करता करो विकून घेत पैसे करा ना उलोचे त्या दिवचे पहिले आलोचन कर दिल नंतर कडेरी तुम्ही आक्षेप करते जाय. हे एक पद्धती दानांत सांगितलं. हे तुम्ही भांगराच्या दान केले निताना दानाचे महत्व आमकां सांगकाशे. आता आमकां जीवनाचा विषय आम्ही आता कित्याक आध्यात्मिक विषय जाऊ का आमकां दान तू केलें किंतु आमच्या जीवनात मस्त अडचण आसा तापत्रय आसा मस्त तितले घोटाळ जाय तसा जाऊ कशी तशी जाय ना कसं नाका त्याची जी घडत आसा असेल मस्त लोकांले जीवनात तू मस्तीतले कष्ट घडत आसा किंतु कसं की म्हळेली कसं घडता जगतान तू त्या देवानं अशी प्लॅन करून दावरले की म्हणाली तुझी एका एक लिंक सोडवच्या जाय ना एक जाऊ चुटू बऱ्या करची पण ते तुमको वाईट दिसता केलो तुमको वाईट दिसता. आम्ही केन्नाय हाचे बद्दल सांगताची कितें की म्हळ्यार मनुष्याक विश्वास कमी जाता. तुमकां केन्ना जावं कशी तशी जायना 1 सेकंडाक देवाश कितें केलें रे म्हणून आमी ताका सोदताचे. फर्स्ट आलोचने येवचे देवा इतलें हांवें हें केलें इतलें त्या चेडाक हें केलें देवानी एक तोंड सोडकाशी न्हय अशी जी आमी लास्ट फर्स्ट उडकास करताय तागेले माथ्यार हात दवरून घेवन देवा अशी कितें केलें देवा अशी कितें केलें अरे बाबा देवान बरें केलें किंतु आमकां कळटा ना आमकां त्या संदर्भारी कळटा देखून तागेल किंता बेस्ट प्लॅनर जगतांत कोणेही मेळना. ताण प्लॅन केली तशी खंयही जगतांत कोणेही प्लॅन करचे कोणेही सांगताले हो बेस्ट आहे तू बेस्ट म्हणून सांगताले किंतु निज जावन गेलो सुपर बेस्ट जावन गेले अशें म्हळ्यार आमगेलो देव. कित्याक म्हळ्यार एक पंथ आहा तो आमकां सेवक तशीची देवाले पूजा कैंकर्य सेव करची की तागेली प्रवृत्ती आशिल्ली. दिवसा येवन गेलो ज्ञान पुसूचे वातिकाल घेवचे हेची तागेली प्रवृत्ती आशिल्ली. ताका बेजार येवन गेले इतल्यानी कोण गेले तुगेले कसं न्हय कितें कसं न्हय म्हणून कडेन तो देवा विचारता तूं पळय थंय आरामशीर बसला राबून आसा दिवसा पटमाम तुका थंड उदक घालता शियाळ्याचे अभिषेक करता परपरे परमळाचे फूल घालता माथ्यार किरीट दवरता आरती दाखयता पक्वान्न नैवेद्य दाखयता बरे राजभोग म्हाका कसं न्हय म्हाका कसं न्हय एक पंत म्हाका चान्स दी इतले दिवस राबून आसा गर्भगृहांत एक पंत अशी भायर बसून घेवन यो आनी तुगे स्थानार हांव राबता एक दिवस चान्स दी म्हणून घेवन तो प्रार्थना करता सेव तू एक दिवस इतले दिवसा हांगा राबून आसा एक पंत भायर वचून यो आनी हांव तुगे जाग्यार हांव राबता. देवान एक कंडिशन केलें ओके
अवकाश कोण दिता एक कंडिशन मस्त लोक प्रार्थना करतात तांगे उठूच हांव प्लॅन करून वता तू बिगडान घालनाका तांगे उठूक मस्त लोक येऊन मस्त प्रार्थना करताची कसले तू रिएक्शन मात्र दिनाका खाली शांत बसता म्हणजे देव ताक सांगता हट ना हांव खाली राबता आणि कसलेच हांव रिएक्शन करना अशी तशी म्हणून सांगता हट ना म्हणजे देव भायर येता करपा आनी आख्खा थंय एक अवकाश करून दिता कडेरी देव भायर गेलो आतां एक बिझनेसमॅन येता बिझनेसमॅन येवन गेलो तो तागेले इच्छा चाल करता म्हाका बिझनेसान सक्सेस जावका हें जावका तें जावका अशी तशी सांगत असताना तो नमस्कार घालताना तागेले खिशांतल्यान पर्स सकयल पडटा देव त्या पळयता म्हळ्यार देवाले जाग्यार येत आसलो तो व्यक्ती तो पळयता पळोवन गेलो बिझनेसमॅनाकय कळना की तागेले खिशांतल्यान पर्स पडल्या म्हणून आनी पर्स पळयत नमस्कार करता तो भायर वता तो भायर वचत असताना एकलो गरीब व्यक्ती थंय येता गरीब व्यक्ती येवन गेलो तो कसन की म्हळ्यार तागेलो आवसूक आराम ना आनी तागेलो आवसूक आराम ना अशे निमित्तान ताका पयशेच गरज आनी तो देवाक येवन नमस्कार करत असताना ताका कसन मेळटा म्हळ्यार हे पर्स मेळटा आनी तो कसन लेखता म्हळ्यार देवान जी म्हाका हे अवकाश कोण दिले तागेले स्थानारय म्हाका हे पयशे खरिले पर्स मेळ्ळ्या म्हणून तो कसो करता देवा नमस्कार करता ताका धन्यवाद करता आनी तो घेवन गेले वता थोडे वेळान एकलो माशली धरतालो येता माशली धरतालो येवन तो देवाक प्रार्थना करता आपल्या आजी हांव दोनीचे हांव वच्चसा मच्छुवे घेवन वता म्हाका बरे माशली मेळची तशी तुवें अनुग्रह करता म्हणून गेलो मच्छुवे काडचिंता पयले देवा लागीं अनुग्रह घेवचे काय लोटा आशीर्वाद घेवचे वता गेलतना आशीर्वाद घेत असतानाची घेता आसतानाची तो बिझनेसमॅन घेवन येता पोलिसाक घेवन पोलिसाक घेवन गेलो आयतना ते खंय पर्स पडल्या थंय हो राबिलो उरता तेन्ना तो बिझनेसमॅन कसो लेखता की म्हळ्यार हे माशली धरता व्यक्तीनच मागेर पर्स चोरले आनी तो सांगता म्हळ्यार पोलिसाक की हाका घेवन गेन जेलांत घाल म्हणून इत्यादीक चाल करता किंतु भितर तो बसला राबला पळय व्यक्ती ताका तो अन्याय पळोवन गेलो तो कसो सांगता की म्हळ्यार तो भायर येता पळयलो तो एकलो न्ही पळयलो तो एकलोची ताका हे अन्याय पळोवन गेलो ताका सहन करपाक जालें ना कित्याक की म्हळ्यार चोरी केल्ली त्या व्यक्तीन कोण आवसो आराम ना म्हणटा ताणें आनी जेलावत कोण हो हे पळोवचें जालें ना ताका आनी बिझनेसमॅनाक पयशे तातूंत ताणें कशें केलें की म्हळ्यार ताणें खरें सांगलें पण हांव पळयलें कशें कशें जालें हांव पळयलें तातूंत पयशे घेतिल्लो व्यक्ती तो व्यक्ती आसा ते कोण म्हणून हांव सांगता तूं ताका धरका आनी मच्छुवे कोण धरले पळय ताका कशें अपराध ना ताका सोडून दी म्हणून सांगता आनी अशी कोण गेलो तो व्यक्ती धरता तागेले पयशे कशें आसा त्या बिझनेसमॅनाक मेळटा आनी परतून ते अवसूल कशें ते आसा ते जायना आनी हे दिकान मच्छुवे कशें आसा माशली धरता तो मच्छुवे धरता सांजेर भितरी देव वापस येता वापस आयले नंतर तो सांगता पळय हांव हांगा राबून गेलो कितले गोड न्याय दिले म्हणून गेलो वच्चान गेला आपल्याले केले बद्दल सांगून गेला देवा सांगता पळय अशी जाल्लें एक पर्स पडिल्ले ते कोणकी एकल्यान चोरलें कडेन अपराध कोणाकी आयलो कडेन हांव भायर येवन गेलो हांव विशय सांगले आनी न्याय केल्या म्हणून सांगता आशिल्लो तो गोड चूक केलो तुका हांव कसं सांगिल्लें मस्त लोक प्रार्थना करताची तुका शांत उर म्हणून सांगिल्लें हांव तूं वेवस्था करून गेला तूं शांत उर म्हणून सांगिल्लें वेगीन तूं कित्याक हें केलें कित्याक कसं जालें हांव न्याय केलो ना बे हांव न्याय केलें तो जेलांत वता आशिल्लो ना तूं चुकलो कित्याक की म्हळ्यार तो बिझनेसमॅन कोण आयलो पळय ताणें वायट
काम करून घेऊन पैसे जोडील ताणे बरे कर्म करून घेऊन ताणे पैसे जोडील नाशिल ताणे त्यातून ताणे वाईट कर्म करून केलेले निमित्तान तागेल खिशातल्यान पर्स पडतशे हांव केलें आनी ते पर्स तागेल ते वाईट कामान कसं नाही करतान पैसे कमयले एक बरे कर्माक वापर जावका म्हळ्यार कितें रे ते एक अनारोग्य आशिल्लें तसलें ते औसुलें रक्षण जावका म्हळ्यार कितें रे तेचे लेक त्या संदर्भार येवच तशें हांव हें करून ते ताका प्राप्त जालें आसलें रे तागेलें औसू वांत आशिल्लें पण तूं कशें केलें की म्हळ्यार ते माश्टी धरताल्याक हें केलें माश्टी धरताल्याक तूं आपुसून ताका पुलीस घेवन गेलो ताका जेलांत घालता आशिल्लो तूं कशें केलें ताका जेलांत वच नाशी तूं हें करून गेलो ते पैसे कसं आसा परतून त्या बिझनेसमॅनाक गेले हे दिकान हाऊस मेली पैसे ना हाऊस मेले आनी हे दिकान मचुआ हाणें जेलांत वचचें आशिल्लें किंतु तो खंय गेलो माश्टी धरत्या मचुवेंत गेलो एक्चुअली कशें की म्हळ्यार आजी ते समुद्रांत तूं व्हड वार येवच आसा आज व्हड वार येवच आसना त्या मचुवेंत तो गेल्यार आज तागेलें मरण आसा त्यातून तागेलें मरण जावचें नाका म्हळ्यार कितें रे हांव कशें प्लॅन केलें की म्हळ्यार तो पुलीस घेवन ताका जेलांत घाल आसल्यार ताका जन्म मेळटा आशिल्लो की ना दर त्या पुलिसान ताका जेलांत घालील आशिल्लें आसल्यार ताका मस्त आयुश्य मेळटा आशिल्लें किंतु तूं कशें केलें तुवें तूं उलटा केलें पूण देव असल एक 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 नाटक करता एक एक एकाक लिंक आसा बिझनेसमॅनाक ताका लिंक ना तागेली लिंक आनेकल्याक ना किंतु ताका गोत आसा कशी ते लोकांक रक्षण करता कशी तांकां हांवें अनुग्रह करता म्हणून त्या बाबत आसा त्यातून आमी केन्नाय तागेर बरी अविश्वास करची की हे त्यातून आमगे जिवनांत जाता आमकां अशी जावपाक उरता अशी जायना ताण देखील तशी आमकां करता कितें की म्हळ्यार ताणें कसकी प्लॅन केल्लो आसा ताणें कसकी प्लॅन केलो आसा की हाका मुखार भर जावका म्हणून गेलो ताणें प्लॅन केलो आसा किंतु आमी आतां निराश जाल्या अशी कितें केलें तशी कितें केलें आमी कांय करचें केलें देखून तागेले प्लॅनाचेर आमकां केन्नाय विश्वास करता आतां आमकां गोत ना तागे प्लॅन आशिल्लें ताका प्लॅन आशिल्लें आमकां गोत ना 2012 पर्यंत आमकां कशेंय गोत ना किंतु ताका मना आशिल्लें अशी जावका अशी करता म्हणून त्या निमित्तानच आज आमकां घेवन पावलें देखून ताणें कसकी एक विचारधारा होता तांकां आमी अविश्वास करनाशिल्लो तुमी लुडो गेम खेळ्ळ्यावे तुम्ही केन्नाय लुडो गेम खेळताना फर्स्ट कशें येवचें तुमगेल्या मनांत 6 नंबर पडटा पळयलें हां फर्स्ट कशें येवचें 6 नंबर पडटा लुडो गेम आनी जीवन दोन्ही सेम म्हळ्यार लुडो गेमांत वयल्याची उड्डू लोकांक अपेक्षा म्हाका 6 नंबर जावका 6 नंबर जावका ते केन्ना 6 नंबर नाका खंय तरी आमकां खंय तरी तो चापता नाजाल्यार कशें तरी जाता तेन्ना 6 नंबर नाका तुमकां बाकी उडचे आसल्यार 6 नंबर कितले म्हळ्यार येना तुमकां नाका म्हळ्यार नाका तशी जिवनांत वयल्याची आमकां मस्तीच जावका पुरो 6 नंबर तुमगेर अपेक्षा उरता लुडो गेमांत 6 नंबर पडना 1 नंबर पडता तुम्ही कसं करताची मुखार येता की ना 6 नंबर जावका आशिल्लें 1 नंबर पडता तुम्ही ते गेम मुखार येता की ना हांव आतां करना हांगा एंड करता अशें म्हणटाले ना 6 नंबर येना आनीक पण ते ट्राय करा आनीक पण येना खाली 2 नंबर येता तुम्ही मुखार येता की ना गेम तुम्ही मुखार येता तुम्ही हे करा त्या पडता आसा की तशी लायफ म्हळ्यार जीवन म्हळ्यार तशी तुमगेर कसकी अपेक्षीत आसा कसकी मस्त अपेक्षा आसा तुमकां म्हाका हे जावका म्हाका ते जावका आतां ना अपेक्षा आसा किंतु तुम्ही मूव करता की ना तुमकां आतां तुमगेले ना म्हाका एक फ्लॅट जावका म्हाका एक घर जावका म्हाका एक बंगलो जावका म्हाका एक कार जावका आतां ना तुमकां अपेक्षा आसा पडता ना 6 नंबर कशी पडता ना तशी तुमकां जावका अशी तुमकां मेळटा ना किंतु तुम्ही मेळटा ना म्हणून थंय राबताले राबना तुम्ही मुखार शिकता आनी एक दिवस कशी लुडो गेमांत 6 नंबर पडता तशी जी देवाला अनुग्रहान बाकी उठूच आमकां 6 नंबर पडता खाली आमकां पेशन्स जावं
आमकां पेशन्स सिच्युएशन आनी संदर्भ हे विंगड उरता. काल कशी येता तशी आमकां कसलेंच आमकां करचें एक आमकां मेळटा. सिच्युएशन कशी उरतली म्हळ्यार आज तुमकां दिसता कसलें ना कितें ना, थोडे पेशन्स दवरता. ते पेशन्स मेळ्ळ्यार तुमकां जिवनांत तुमकां बरें जावचें चान्स मेळटा. बट आमकां पेशन्स ना, फाल्लें का जावका. तर त्या डॉक्टराक वयता आमी सोडनाच. हांगासरची सविता कामत तांगेले कोणे तरी पेशंट येताची ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, एक दिवस ಹೋಯ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ. ನಾಳೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, 2 इंजेक्शन ಕೊಟ್ಟರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ताका ते महत्वाचं नाही, ताका कसले दुसरं महत्वाचं आसा. पण पेशन्स ना ताका पेशन्स ना फाल्ल्या भितर ताका. सो अशी मनशाले स्वभाव रावचे तितून ताका ताकद मेळटा. जर थोडे पेशन्स दवरल्यार ताका उठूंक मेळटा. एक राय आपल्या चौडूंक कशी शिकयता म्हण कितें एक तुमकां उदाहरण. ताका 3 जण चौडूं, त्या रायाक 3 जण चौडूं. आता एक संदर्भ शिकोवपाचे तो कसं सांगता म्हळ्यार 4 महिन्याक 3 जण चौडूं 1 वर्षांत 12 महिने 4 महिने जाल्या नंतर एक चेडूं वचून गेलो. ऍपल झाड कशी उरता म्हणून गेलो. तुम्ही सांगा म्हणून सांग. ऍपल झाड कशी उरता म्हणून सांग. पहिले मालगडचेलो 4 महिने पहिले गेलो. उठूची सुकून गेले आणि दुसऱ्या चेडो 4 महिन्यानंतर तो होता. तो गेलतना उठू झाड पानान भरून घेत बसले. उठू झाड पानान भरून घेत बसले. 4 महिन्यानंतर तिसरे चेडो गेलतना उठू झाड ऍपल आणून घेत पडले. उठू झाड ऍपल आणून घेत पडले. तेन्नीच्या रातांक ते फर्स्ट न्ही ते चौडूं आमकां गोतना. ऍपल म्हळ्यार कसं नाही, कशी उरता कसं नाही गोतना, विवेक ना. ताका शिकोवचे एक रीती रायान अशी केली. तिन्ही लोकांक आपयता आनी तांगेले तिन्ही लोकांक एक पंदर आपयता आनी विचारता. पयल्या मालगडचेल्याक विचारता ऍपल झाड कशें. उठू सुकून गेले. ऍपल झाडाक काही एक पान ना, एक फळ ना, काही ना, उठू सुकून गेले. दुसऱ्याचे आक्षेप करता ना 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 ऍपल झाड सुकील ना. हांव गेलतना ऍपल झाड मस्त पान नाशिल्ले म्हणून गेलो तो सांगता. कडे तिसरे व्यक्ती सांगता ना 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 हांव गेलतना ऍपल झाड संपूर्ण ऍपल आशिल्ले म्हणून तो सांगता. कसन व्यत्यास केल्ले. ऍपल झाड त्याची आसा, चौडू ह्याची आसाची. व्यत्यास कसन जाल्ले. सिच्युएशन, समय, टाइम व्यत्यास अशे. जर तुम्ही त्या टाइम दाटून गेले. आता ऍपल स्टार्टिंगाक सुकून उरता. 4 महिन्यानंतर ताका पान येवचें चालू जाता. आणि 4 महिने गेले नंतर थंडी टाइम केन्ना येता तेन्ना ताका फळ येवचें आरंभ जाता. तशीच आमगे जिवनांत कश्ट आता सुकील म्हळ्यार आमकां कश्ट. सुकून गेले कश्ट आसा, त्रास येता. थोडेची देवाल स्तोत्र पाठ केले, थोडे देवाल नामस्मरण केले, थोडेची मालगड्यान सांगितलं तसले रूपान चल्ले, स्वाम्यान सांगितलं तसले कर्तव्य आरंभ केले. ते आरंभ करता 4 महिन्यान कसं जाता तुमकां थोड्याची प्रवृत्ती कसं प्रगती जायत वता. ते कशी झाडाक पान येवचें लागले तशी तुमगे जिवनांत हे उठू केल्ले निमतान तुमकां थोड्याची प्रगती जायत वता. कडे विश्वास येता तुमकां. 4 महिने तुला हांव विष्णू सहस्रनाम करता आशिल्लो ना, स्वाम्यान सांगिल्लें ते अक्षत घेवन हे करत आशिल्लो. त्या निमित्तान म्हाका थोडे बरें जाले. ताका विश्वास आयले ताजे निमित्तान बरें. आतां तो आनीक चड करचें पडटा. आनीक चड केलें तेन्ना लास्ट कसो मेळटा. ऍपला कशी ऍपला झाडार तुमकां पान येवन गेले कशी फळ आयले तशीच हे व्यक्तीक थोडे प्रगती जाले. आनी थोडे दिवसान ताका बरेच एक कसले तरी ताका एक टेंडर की नाजाल्यार ताका जावपाचें काम की हे उठूची ताणें साध्य करचें जाता. सो त्या निमित्तान
सिच्युएशन हे संदर्भ रॉंग उरताले ऍक्च्युली खंयचेय टाइम रॉंग ना, खंयचेही टाइम वायट आमी कसकी सांगतात टाइम वायट टाइम वायट टाइम वायट अशें न्ही म्हणून सांगतात आमगे टाइम खराब आसा रे, खंयचे खराब आसा, कसं खराब आसा? अरे बाबा तांगे एक लोकांक पाय ना, एक लोकांक हात ना, एक लोकांक दोळ दिसना, एक लोकांक दोन घास खाण ना, एक लोक खंयची पडून गेले आसा, रोड डेस्टिट्यूट जावन गेले जीवन करता आसाची तागेले किंता टाइम खराब आसलो तुमका तरी उठचें जाता, बसचें जाता, आलोचन करचें जाता, मस्तिष्क करचें जाता आनी कसं टाइम खराब तुगे ज्या लोकांक कसले अवकाश ना तो टाइम खराब म्हणून सांगता ना, तो आशिलान तो तागेलें जीवन करता आज वैकेची हँडिकॅप जाल्ले वैकेची पांयान पडून गेले जीवन केल्ले आसाची, एक लोक दोळ नाशिल्ले वैकेची बरोवची सिंगर जाल्ले आसाची. सो कोणाक टाइम खराब आसा? टाइम बरो आसा बट आमगे दृष्टिकोनान ते वायट म्हणून आमी सांगता आमी पडोच तशी त्या निमित्तान टाइम खराब ना आनी जीवनान कसं जाता ते बरें कितें जाता खाली समय जावं आमकां. आजी कशी असली म्हणाली देवाक तागेले भक्ताक त्रास करता म्हणून तागेले उद्देश ना. देव त्रास कोणेही भक्तांक त्रास दिवचे ताका म्हणा तो त्रास घेता. देव कशी म्हणाली तो त्रास घेता की तू भक्ताला त्रास दिना की तो आमकां त्रास दिताच न्ही दिसताच न्ही. कसं नाही तुम्ही वैर येवका जाल्यार तांकां कसं नाही तरी एक हर्डल दवरता न्ही तुम्ही पार करून घेवन वैर येवका म्हळ्यार तुम्ही कुठे इजी दिले म्हळ्यार तुम्ही कशें हें करतात. असं नाही तरी एक हें केल्यार मात्र तुम्ही हर्डल पार करून घेवन येवचे जाता. किंतु देव त्रास दिवचे बशील ना. तो कोण माझे प्रेम करता म्हणजे फक्त ते देवाचे प्रीती करता अशी लोकांचेर देव केन्नाही हर्ट करना, केन्नाही तो मोग करता. सिंपल सांगा जाल्यार तुम्ही ट्रेन बुकिंग करतात एकलो बुकिंग करताना एकलो वच्चे आसल्यार तुम्ही त्या बाथरूमा लागीं जाल्यार बसून घेवन वताचे गोपता तुम्ही एकलो असल्यार कोणे नाच तुम्ही वटू तुम्ही त्या बाथरूमा लागीं रिजर्वेशन ना जाल्यार वैकेची ते बसून घेवन वतात. तुमगे वटू हाऊस आनी बायल येता जाल्यार हाऊस आनी बायल येता जाल्यार तुम्ही तांकां थंय बसून घेवन व्हरताले ना. तुम्ही कसं करता तू जाल्यार थंय बसतात किंतु हाऊस तुका मोग करता, बायल तुका मोग करता किंतु कोण तुका मोग करताची तांकां तूं हर्ट करना. कित्याक म्हळ्यार हाऊस म्हाका मोग करता, हाऊसून म्हाका बसले, बायल म्हाका मोग करता, बायल मागीर उठूची घरची उठूची वेवस्था ती पळोवंक येता, तिका थंय बसपासून खर्च तुमगेले मनाक ना. तिका हर्ट करता तांकां हर्ट करता म्हणून तुमगेले मनाक तुम्ही कसं करतात त्या टीव्ही धरताची, तागेले पाय धरताची, ताका पयशे दिताची ना. ट्रेन जाल्यार खरेदी करचे तुमकां तितून ताकद येता आनी तूं तांकां ते संदर्भ हाडचे तुमकां मनाक ना. कित्याक म्हळ्यार तांणी माझे प्रीत करता म्हणजे एक कारणान तांकां थंय बसून घेवन व्हरचें तुमकां मनान. देवाला वैके तशीच आमगे प्रभू रामचंद्र देव तो वैके तशीच तागेले कसं जाता म्हळ्यार वनवास आवच्चे न्ही काय वनवास आवचका म्हळ्यार ते रान्ना वाटेर वचका मस्त कांटो रान हें तें खंय खंय ती आंगा लागून मस्त तितून त्रास जाले. रामाचे गुरू दांडून घेवन वताना एक वनदेवी मेळटा. वनदेवी मेळटाना तो राम सांगता की तुगेले एकच मागीर एक विशय सांगता कसं की म्हणटा हांव खंयचे वाटेन आयले पळय त्या वाटेन तशें वनदेवी म्हळ्यार तुगेले हातान तशें तशें एक क्षेत्र तर पूण वनदेवीक सांग कशें की म्हळ्यार की हे हांव आयिल्ले तसले वाटेन तूं खंयचे काणटो हें उठू आसा ते उठूची काण घालचेक सांगता. तिगेले माया शक्तीन ते उठू काण घालचेक सांगता. तूं येवन जाली न्ही तूं त्या वाटेन येवन जालें आनी कित्याक हांव काड कित्याक की म्हळ्यार
हांव हे वनांत आयला म्हणून गेलो म्हागेलो भाव भरताक वतसा आनी म्हाका सोदून गेलो तो तेची वाटेर येता आनी तो तेची वाटेर आयल्यार ताका यो तो कोमल वे तो एक क्षत्रिय न्ही वे तो तितलो नाजूक वे म्हणून ना तो शूरवीराची तो घटमुट्टोची किंतु कसन की म्हळ्यार ताका खंय तरी तोपलो म्हळ्यार तो कसन लेखता की म्हळ्यार मागेल निमित्तान मागेले राम म्हाका वेके तोपका पडले वे अशी जाता ताका त्या भावन येता की मागेल निमित्तान मागेल अण्णान ते कांटनी तोपून घेतले म्हणून ताका भावन जाता पूण म्हाका खंडीत वत आसा की भरत म्हाका सोदून घेवन येतालोची आनी ताका मदीं खंय तरी कांटे तोपलो म्हळ्यार मागेल निमित्तान मागेल अण्णाक वेके तोपले म्हणले भावन ताका जाता तशी म्हाका ताका मन दुखोवचें म्हाका मन ना तागेलें मन दुखोवचें म्हाका मन ना पूण तो राम सांगता वनदेवीक तूं त्या कांटनी उठून काण घाल तो हरशी आयल्यार ताका कशें दिसता की म्हळ्यार रामाक ते कसले कांटनी तोपिला म्हणलें एक दिसता हें चित्र सांगलें राम स्वता कश्ट भोगतालो किंतु तागेले वयर मोग करता आशिल्ले तागेले कोणाकही लोकांक तो केन्नाही त्रास दिवचे ताका मनाक अशी राम आमगेलो रक्षण करतालो प्रीती करतालो तागेले कोण प्रीती करता पळय तांचे एक वैकेची त्रास येनाशी रक्षण करता जाल्यार जबाबदार स्वता कश्ट घेता आमकां पुण्य की म्हळ्यार तशें 550 वर्ष आमगे परंपरेचे स्वाम्यान आराधन केलं तसं राम आम्ही पूजन करता ह्याचे आमगे भाग्य तुमगेलं भाग्य 550 वर्ष तुलेन परंपरेगत जाऊन गेलं पूजन करत असल्यार रामाले पळोवत तशें दर्शन पळोवत तशें भाग्य तुमकां मेळ्ळें आसा म्हणजे चिंता कोण आमी कसनेची विचार शकताय ना आणि तो आईच्या दिवसाक मस्त लोकांना सभा कार्यक्रमा निमित्तान स्वामी कडच्यान फलमंत्राक्षत मेळटा म्हणजे निमित्तान अनेक भाविक जन हांगा आयिल्ले आसाची तशीच आईचे आमगेले कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती घेतली तसले सविता कामत तशीच आमगेलो राजाराम प्रभू आणि आमगेली सान किणी प्रणवी किणी हे तिन्ही लोकांना साधन केले निमित्तान आज ही स्वामी उपस्थितीत तांकां गौरव केले मुकाबले दिवसांत तू राज्य प्रशस्ती मेळ्ळे मुकाबले दिवसांत देशाचे कसले तरी उन्नत प्रशस्ती मेळची तशी जावो आमगेले अक्षतासाची ते कशी की म्हळ्यार मोर येद्राक बरें दिसता नांचे म्हळ्यार खाली मोर अशी पळयता तो मोर 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 म्हणटात जेन्ना त्या मोरा पंख भायर येता पळय तेन्ना ताचे सुंदर बरें आसा तशीच हे राज्य प्रशस्ती राष्ट्र प्रशस्ती हे उठून मोर कडेन केन्ना देवाल अनुग्रह स्वामी प्रसाद प्राप्त जाता ते नवीन घर जावन गेले दिसताना तेन्ना ते बरें तशी आमी गुरु म्हणून आमी सांगतानाची मालगड स्वामी कडच्यान आमी सांगचे कितें म्हळ्यार आमी ह्या स्थानार आयले तांगे निमित्तान आमी आयले तांगे निमित्तान आमकां गौरव मेळ्ळे अशी एक खंयचेय गुरु कडच्यान घेतले पळय तुमी घेतले त्या प्रशस्तीक लास्ट ते नवीन करी म्हळ्यार स्वामीला आशीर्वाद देवाला आशीर्वाद त्या निमित्तान आज ही तिन्ही राज्योत्सव प्रशस्ती घेतली तसले तांगेले वैयक्तिक जीवनांत तू मुखावेल्या दिवसांत तू अभिवृद्धी घट तशी जावो तशी समाज बांधव विशेष जावन गेलो जे लोकांनी दान केल्लें आसाची सुवर्ण दान केल्लें आसाची ते सुवर्ण दानी लोकांक तांगे वैयक्तीक जिवनांत तांगेले कसले अडचण तापत्रे कसले आशिल्ले आसल्यार तुमी ते सुवर्ण दान केल्ले निमित्तान ते सर्वही धूम वचे तशी जावो आनी तुमी कसन दान केलें ते तुमकां 10 पटीन तुमकां प्राप्त तशी जावो आनी तुमकां आनीकच गोपाल कृष्णाचेर आनीकच विश्वास जावो कित्याक म्हळ्यार फाल्यां आज हांव 1 ग्राम दिलें मारया की तूं 10 ग्रामांतले पयशे म्हाका देवान वापस केले म्हळ्यार विश्वास आयल्यार तो मनुष्य आनी परत दान करत वता ते म्हणटा होत आसा की हांव दिलें तितले म्हाका आनीकच चड येता म्हणलें तर भावन येता तशी देव तुमकां अनुग्रह करो देव सगळ्यांक बरो करो तशीच आमगेले हे
बडीर मठाचे प्रांगणांतू तसे आमगेल्या भटकळ गावांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतलो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाचे मंगळकडे त्याची श्री कृष्ण